गोंयभर बोवाळ जालो ती म्हळ्यार जे OCIची हे रिवोकेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती तुगेली OCI खातीर कन्सिडर करपाची जे इलेक्शना पयलीं जाल्लें आनी इलेक्शना उपरांत ताणें सांगलें की द प्रपोजल इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन. वॉट हॅज हॅपन्ड एक्झॅक्टली आनी हाका पॉलिटिकल एंगल आसा काय दिस इज अ ब्युरोक्रेटीक एक्सरसाइज? See, Pramod, now let me take you back to 2022. 2022 circular is very clear. 2022 circular is very clear. It says that if you are holding a citizenship of another country, your passport, Indian passport, will be revoked. Yes. Now, what it means is, when your passport is revoked, you do not hold an Indian passport. Obviously, you cannot apply for a foreign passport. You cannot apply for OCI. So you are in the middle of nowhere. Yeah. This is the status after that 2022 circular. Now what happens is, people have been asking the government, आमच्या state government कडे चालले की you'll help us do something. Some people were saying enforce dual citizenship. ते सारखे काहीच न वाढल्या पासून केले. But finally what happens on April 4th, Ministry of External Affairs, they issued a memo, internal memo, saying that telling all the regional offices to issue revocation certificates, which forms an eligibility for OCI. Acquiring OCI. Yeah. Very clear. And everybody was happy in Goa. Also, people thought that okay, fine, now we finally there is some resolution. And then some. Immediately CM finally center has heard the voice of the state government and they have brought a resolution. Thankful to Modi ji, thankful to Amit ji, thankful to External Affairs Minister. सगळे झाले. आता on April 30th, suddenly there is another corrigendum coming in saying that it is not happened the way it was. Now it is only under consideration. That means पहिले किती सांगितले ते तुम्ही मान्य करू नका. Decision is not decision. The decision is still under process. असे म्हणून ते म्हणतात. Now the funny part is here. Based on that circular of April 4th, the High Court has even disposed of petitions who had actually challenged this thing for relief. Yeah. And based on that earlier this thing saying that revocation certificate is allowed, High Court has disposed of the petition. आणि तिथून भितर गव्हर्मेंटाने सांगले की आता नाव दॅट इज रेझोल्युशन इज कम अबाउट दॅट नॉट एन इश्यू हियर. नाव इट लुक्स लाईक दॅट द गव्हर्मेंट हॅज withheld this information. It looks like because there is a gap of 7-8 days from April 30th till the time the government has brought it out on about 10th of May. एक 10 दिवसाचा गॅप झालो and the additional solicitor general म्हणता की the state was unaware of this corrigendum. Now this is very funny because if such a serious issue, there is no communication between the center and the state and we are still calling a double engine sarkar. I mean, so many questions, Pramod. I can't believe this. I mean, something somewhere is amiss. So there is a very interesting gap between 30th of April till 10th May. The 10th May also because you brought the story out. Yes, otherwise the suspense would have continued. Yeah. पण जोयलाक एक प्रश्न विचारिल्लो ताचे ताणें उत्तर म्हाका दिलें ना. ताणें म्हाका बरी सगळी इन्फॉर्मेशन दिली. हे पॉलिटिकल एक्सरसाइज काय ब्युरोक्रेटीक एक्सरसाइज तुका दिसता? अशें जर BJPन केलां आसत न्ही की इलेक्शनाच्या टायमार ताजो जर बेनिफीट घेवपा खातीर जर तें नाटक केल्लें आसत न्ही जाल्यार तो म्हणजे जे पॉलिटिकल पार्टींनी म्हटलां तशें की हो युटर्नच जातलो. पूण हें सामकें रॉंग जातलें की तुमी बाबा सावथ गोंयांतलो आनी स्पेशली साश्टी आनी मुरगांवांतल्या वोटरांचो ज्यांचेर ताजो इम्पॅक्ट किंवा प्रभाव आसा तेंचो फायदो घेवपाकूच तें नाटक केल्लें काय कितें असो ताजो अर्थ जातलो जर तें सारकें क्लॅरिफाय करूंक ना जाल्यार. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय. हांवेनूय काल ही गजाल सरकारचे एका टॉप हेज्या कडेन उलयलो. तांकां आजुनूय कन्फ्युजन आसा. तांकां आजून क्लॅरिटी ना की एक्झॅक्टली कितें काय म्हणून. सो डावट आसा आजून. म्हाका ताजेर क्लॅरिटी येवपाची गरज आसा. हांव काल स्वता उलयलां येणाऱ्या हेज्या कडेन बीन पूण थंय काय सारकें कम्युनिकेशन ना काय सेंट्रलाच्यान. आनी हांवें पयलें म्हटलें अशें की इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक जर केल्लो न्ही जाल्यार हे बाबा सामकेंच रॉंग केलां हेंच्यांनी. सामकें रॉंग केलां आनी ताका भोगचें पडटलें मागीर ते फुडें केन्ना तरी. बट दिस विल बी व्हेरी रॉंग प्रेसिडेंट. सुयश तुका कितें दिसता हें कितें
हांव कित्याक ते म्हणटा एक पांडुरंग म्हणटा तशें की ही इज नॉट गिवींग फायनॅलिटी टू इट. म्हाका एकटे मनशान सांगलें ती गजाल हांव सांगता तशें तूं एका सिनियर ऑफिसरा कडेन उलयलो. आय वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू अ सिनियर ऑफिसर एंड अ पॉलिटिशियन. तांचें म्हणणें की दे आर जेन्युइनली अनअवेर. सो दे आर सेइंग दॅट वेन द फर्स्ट ऑफिस मेमोरेंडम केम 4th April, they were genuinely happy. They were in the loop. So they knew it is coming. When they came, आमी म्हणपाक पब्लिसायज केलें, ट्वीट केलें, सगळें केलें. This म्हणटा ते we are genuinely unaware. They are both are claiming. The political side is also claiming and the bureaucratic side is also claiming that there is complete, they are unaware. They are saying that this is a bureaucratic exercise. त्यांना घडये दिस इज अ थिंग इलेक्शनाक लागून घाईन तो काडला, बट मागीर इंटरनली कितें तरी कोणे तरी नोटीस रेज केल्या आनी क्लॅरिटी मागल्या, जाका लागून तो कॉरिजंडाम इशू जाला अशी एक इन्फॉर्मेशन दिल्या. तुका कितें दिसता ह्यो दोनूय बाजू आयकतकीर? एक्चुअली जेन्ना हो इशू क्रॉप अप जाल्लो सुरवातीक OCIचो, तेन्ना आमी डिबेट केल्ली की इट हॅड अरिजन आउट ऑफ पंजाबाचे आनी कॅनडाचे जे लिंक्स आशिल्ले, तातूंतल्यान जे पासपोर्ट सुरवातीक जाल्लो सुरवातीक हय. तातूंतल्यान तो इशू क्रॉप अप जाल्लो. सो You are saying 2022? 2022. या सो पासपोर्टाच्या पावड्याचेर इंटरनॅशनल डिप्लोमसीच्या पावड्याचेर सरकार जर कितेंय करतलो जाल्यार एक म्हणजे इट शूड बी अ पॉलिसी डिसिजन अँड इट शूड बी अ डिसिजन बाय इलेक्टेड गव्हर्मेंट. सो 4 एप्रिला पयली जी स्थिती आशिल्ली, म्हाका दिसता त्या कोतान ही परिस्थिती एक्चुअली 30 एप्रिलाक काडला. आतां जो मेक काडला आतां 30 एप्रिलाक, मागीर 10 मेक मागीर आमी जी स्टोरी केल्या, जो कोरिजंडम म्हण आमी म्हणटात, एक्चुअली इट इज नॉट कोरिजंडम. स्टेटस्को चेंज जावंकूच ना. स्टेटस्को चेंज केलो मदले आणी, सो मदलो वॉज अ कोरिजंडम. एक्चुअली सरकारान MEA जी आसा, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्री, ताजे पयलीं फॉर्म आशिल्ली की ह्या बाबतींत कितेंय करतले जाल्यार इलेक्टेड गव्हर्मेंटानूच डिसिजन घेवंक जाय. आनी आतांय 30 एप्रिला नंतरूय MEA फॉर्म आसा, कितेंय जें करूं जाय इलेक्टेड गव्हर्मेंटान करूं जाय, बिकॉज इट इज इंटरनल डिप्लोमसी. मदीं जें काडलें तें प्युअरली इलेक्शना खातीर काडलें. ताजो त्या ब्युरोक्रेसी कडेन किंवा डिसिजन मेकींग प्रोसेसा कडेन कांयच देणें घेणें ना अशें हो प्रोसेस स्पश्ट दिसता. सो कितेंय जर हाजे बाबतींत करतले फाल्यां सकाळीं डिसिजन जर घेवं जाय तें इलेक्टेड गव्हर्मेंटानूच घेवं जाय आनी नव्या गव्हर्मेंटान घेवं जाय, बिकॉज इट इज इंटरनॅशनल डिप्लोमसी. इट इज लिंक टू दॅट. सो मदलो जो आदेश आयलो की 4 ते एप्रिलाचो. रिवोकेशन चलता, सर्टिफिकेट दाखलो म्हणून चलता, हय. इज अ प्युअरली पॉलिटिकल गिमिक. Bureaucracy was firm before 4th April. Bureaucracy is firm after 30th of April that it is a elected government's decision. आणि ताणीच तें घेवप, ताणीच तें पॉलिसी डिसिजन घेवप. सो लोकां कडेन मदले पिरियडाक फक्त इलेक्शना खातीर खेळ केला, हाका आनी कांय दुसरें आनी दुसरें रिप्लाय explanation ना ना. दुसरें एक्सप्लेनेशन ताका कांय ना.